प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 वोड 30 ते 36 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 30 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थंयचे भायर सरून ते गालिलियांतल्यान वेताले, पूण हे कोणाकूच गोमलेलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशांच्या हातांत घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतूच 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. पूण तो सांगतालो ते समजूंक नात आनी ताच्या लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. सगळे व्हड कोण ते कपेरनाहूम पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करतल्यात तुमी? आपणा मदें कोण व्हडलो काय म्हूण ते वाटेर एकामेका कडेन वाड विवाद करतले देखून ते ओगेच रावले. बसून ताणें 12 जाणांक आपयले आनी तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. तेन्ना एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय, पूण म्हाका धाडला ताका घेतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो. ताका नाका आसलें की कोण की तो एकटो तांच्या शिसा बरोबर आसलो आनी कोणाक नाका जावंक जातलें ताका की तो थंयसर आसलो म्हणून. आनी आतां तो गालिलियांतल्यान कितें करता, आपली वाट कपेरनाहूमाची वाट घेता. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना तो वाटेर आसा तो आपल्या शिसांक सांगता की तो आतां मोडटलो, ताका जिवेशी मारतले, पूण तो पुनर्जीवन जातलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही वस्त की तो मोडटलो म्हणून आनी 3 दिसां उपरांत पुनर्जीवन जातलो म्हणून ही खबर आपल्या शिसांक सांगली, 32 वडीन आमकां देवाचें उतर आयज सांगता. पूण ते सांगतालो ते समजूंक नात आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. भाव भयणीनो, जेजू आयज आपल्या शिसांक शिकयतालो. ताका नाका आसलें की ताका गोमोंक नाका आसलें की तो थंयसर आसलो म्हणून, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकयतालो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना कोण शिकयता एका इस्कॉलान कॉलेजीन देवाचें उतर कोण शिकयता, आमकां जाय कोणूय आमच्या वाटेर येवपाक नाका. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता त्याच वेळार सैतान खूब ताळणी हाडटलो. हें तें आमकां कितें वावर करपाचें, कोण फोन करतलो. आनी देखून भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमानांत 30वी वडीन जेजू म्हणटा, आमकां देवाचें उतर सांगता, पूण हें कोणाकूच गोमलेलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो, देवाचें उतर आयज आमकां सांगता, हें कोणाकूच गोमलेलें ताका नाका आसलें. कित्याक गाय भाव भयणीनो? कित्याक भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना आपल्या शिसांक शिकयतालो ताका जायलें ती शिकोवन ताका समजुपाक आनी तांकां कसले प्रश्न आसले जाल्यार ते ताका विचारतले आसले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ताका ह्या वेळार कोणाक गोमूंक नासतना ताका शिकोवन कोमेस केली, तो वाटेर आसलो, तो कपेरनाहूम वचपाचो आसलो, तेन्ना भाव भयणीनो ताणें आपल्या शिसांक सांगलें की तो आतां मरपाचो आसलो, तो मनशाच्या हातान घालचो आसलो आनी ते ताका जिवेशी मारपाचे आसले आनी ताका 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जावपाचो आसलो. पूण भाव भयणीनो, ही शिकोवन जेजू दितालो तेन्ना शिसांक कळोंक ना, समजूंक ना. आनी देवाचें उतर आयज सांगता की ताका विचारपाक ते भियेताले. भाव भयणीनो,
जेन्ना ते जेजू बरोबर संबंध दवरताले, खरेपणी जेजू बरोबर असले, भिरांत आसपाची प्रश्न नासलोच. पूण देवाचें उतर म्हणटा की ते जेजू कितें सांगतालो ते सजमूंक ना आनी ताका विचारपाक ते भियेताले. कित्याक गाय भाव भयणीनो, कित्याक गाय जेजूचे शीस जेजूक विचारपाक भियेताले? भाव भयणीनो, हे शीस संवसारी शीस असले. जेजू बरोबर असले, जेजू शिकयतालो, पूण भाव भयणीनो तांची चोत्राय जे जेजू शिकयतालो ताजेर नासली. तांची चोत्राय तांच्या ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर, तांच्या व्हडपणाचेर आसली, तांच्या पोजिसांचेर आसली. तांकां कितें व्हडलें पोजिसांव मेळटलें, तांकां कितले दुडू मेळटले, कितलें तांचें व्हडपण जातलें, हीं चिन्नां ताजे बरोबर आसलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू शिकयतालो की तो आतां मोडटलो म्हणून पूण पोनूच जेवन जातलो म्हणून, तांची चोत्राय, तांचें मन जें जेजू शिकयतालो ताजेर नासलें. आनी ते आतां जेजूक आतां हो प्रश्न विचारपाक भियेताले. कित्याक तांकां जाल्लें जेजू थंयसर संवसारांत रावपाक आनी तांचें आनी व्हडपण वाडपाक ते आतां अशें येवजिताले. पूण भाव भयणीनो, जेजू फुडें आमी पळयता की ते आतां कापेरनाहूम पावन ते वाटेर आतां उलयताले, एकामेका बरोबर उलयताले कोण तांचे व्हडलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, जेन्ना हें शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी आमकांच विचारुया, खरेपणी आमी आमचें सगळें दिसपट्टें सोडून, आमी आमचें दार बंद करून, आमी देवाचें पुस्तक उक्तें करून, देवाचें पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी देवाचें उतर वाचता, ताचेर नियाळ कोत्ता. आमी खरेपणी जेजूक आमकां शिकोवंक दिता. पवित्र आत्मा आमचे भितर हा. खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोबीत दिवन सरमंडार मानला जाल्यार भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसूंक जाय. पवित्र आत्मा आमकां देवान दिला. पवित्र आत्मा जावन आसा आमचो गुरुजी, तो आमकां शिकयता. 2 दीस पयलीं आमी परब केल्या पवित्र आत्म्याची. फकत पवित्र आत्म्याची परब केल्या काय? हो पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा. देवान आमकां सांगला, जेजून आमकां सांगला, तो आमकां केन्ना सोडचो ना. बिकॉज हो जेजू आनी पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आमचे भितर जियेता काय? तो आमकां ही बूक आनी ताण देवाचें उतर शिकपाक, देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक, देवाचें उतर पाळपाक ही रूच, ही ताण आनी बूक दिता काय? आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, सगळ्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमी चोत्राय सोडून आमी आयज आमची देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरया. देवाचें उतर आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून तें उतर आमी पाळूंक पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आयज सुरवात करुया. आनी खरेपणी देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवप. जेन्ना आमी खरेपणी देवाचें उतर पाळटले, आमी ही मोहिमा देवाचें बरेंपण, सगळो देवाचो मोग जो आमचे कडेन आसा तो आमकां दिश्टी पडटलो. कित्याक जें उतर आमी पाळटा, जें उतर आमी करता तें आमच्या जिवितांत घडोवन येतलेंच. कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वासी. ह्याच उतराचेर आयज आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत, जैतवंत जिवीत जिवंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.